देशभरातल्या पेट्रोल पंपाचेर आता E20 पेट्रोल आयला. E20 पेट्रोल म्हळ्यार जातून 80% शुद्ध पेट्रोल आणि 20% इथेनॉल मिक्स आसा. प्रदूषण कमी करपा खातीर आणि विदेशांतल्यान जावपी कच्च्या तेलाची आयात कमी करपा खातीर भारत सरकारान हे पेट्रोल बाजारात हाडला. मात हे पेट्रोल आयिल्ल्यान दुचाकींक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. दुचाकी मायलेज कमी दिवपाक लागल्यात. तशेंच परतून दुचाकींच्यो कार्बोरेटर फ्लोट पिन वतात. 2023 वर्सा पयलीं ज्यो गाडयो घेतल्यात म्हळ्यार ज्या गाडयांचे इंजिन BS3 आणि BS4 आसात त्या गाडयांक हे पेट्रोल घातिल्ल्यान अडचणी येवपाक लागल्यात. पेट्रोल घातल्या उपरांत गाडयो मदींच बंद पडपाक लागल्यात. एप्रिल 2023 उपरांत जे गाडयो घेतल्यात त्या गाडयांचे इंजिन BS6 आशिल्ल्यान तांकां ह्यो प्रॉब्लेम जायना अशें दुचाकीचे मेकॅनिक सांगतात. ऐकात. E20 अगर मिश्रित पेट्रोल गाड़ी में मिल रहा है तो गाड़ी चलता है अच्छा? बराबर नहीं चलता है, माइलेज नहीं आता है और कार्बोरेटर ख़राब होता है उसका। हाँ, फ्लोट पिन जाता है, पेट्रोल लीक हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है उसको। अभी तक कितना प्रॉब्लम आया गाड़ी को? ऐसा बहुत गाड़ी अभी आ चुका है। कार्बोरेटर का प्रॉब्लम हो गया, माइलेज कम है और बहुत ऐसा कुछ है। तो उसको क्या सॉल्यूशन देते हैं आप लोग? सॉल्यूशन अभी वो पुराना बाइक है ना, उसको तो प्रॉब्लम बहुत है, नया वाला को उतना नहीं है। BS6 को प्रॉब्लम नहीं है? 6 को नहीं है, ओल्ड का ही है। अभी तक जितना प्रॉब्लम आया ओल्ड मॉडल का ही आया है। ये पुराना गाड़ी क्या घर पे ही रखना पड़ेगा अभी? वही तो, अब पेट्रोल का अभी कुछ तो ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। आता E20 खातीर जे मिश्रित पेट्रोल येवपाक लागलेले आसा ताका लागून कांय गाडयांक प्रॉब्लेम येवपाक लागिल्ले आसा तुमच्याकडे? येवपाक लागलेले मागीर BS4 गाडी आणि BS3 गाडी आहा पळय तांकां मातशे प्रॉब्लेम येवपाक लागलेले, कित्याक तेंचेर भितर जी रब्बर सिस्टम आसता पळय, रब्बर सिस्टम ती रोखडी मातशी प्रॉब्लेम जावपाक लागला. ते पेट्रोल लिकेज जावपाक लागला, खंयचे पेट्रोल सगळे भायर हे जावपाक लागला, ते खूब प्रॉब्लेम जाता पेट्रोलाक लागून. ते आणि BS6 म्हणून आसता ते इंजिनाक तेका येता? BS6 इंजिनाक तांकां हरशी काय प्रॉब्लेम ना, कित्याक तांकां रब्बर सिस्टम भितर काय ना न्हू. ते कितें जाता, ते 4 व्हिलर टायप म्हणजे ते कितें जाता डायरेक्ट पेट्रोल भितर येता. हेंचे भितर BS4 आनी BS3 आहा पळय ते कितें जाता, भितर पेट्रोल जमा जाता, भितर ती रब्बर सिस्टम आसता, वाल सिस्टम आसता, ते भितरले मातशे कट सिस्टम पडटा आनी तांकां मागीर पेट्रोल लिकेज जावपाक मागीर त्रास जाता मातशे. म्हणजे त्यो BS3 BS4 जे आसता तांकां कार्बोरेटर आसता आणि BS6 इंजिन आसता ताका कितें ते इंजेक्टर आसता. म्हणजे ते कितें पेट्रोल तुका डायरेक्ट भितर वयता, ताका बारीक इल्ले सर्क्युलेशन हे बारीक तशें काय ना सिस्टम, ते पेट्रोल डायरेक्ट भितर वयता. ताका लागून त्या गाडयांक चडशे इश्यू ना, फक्त BS4 आनी BS3 मातशे प्रॉब्लेम आहा गाडयांक. म्हणजे ते बारीक वाल सिस्टम आसता, बारीक रब्बर बारीक सिस्टम आसता पळय भितर, कितें गाडी बंद पडटा चडशे पेट्रोल लिकेज जावपा ते भितरल्यान पिड्यार जाता. भितर जे पेट्रोल हे आता पळय रब्बर आसता भितर पळय तांकां कट पडून ते पेट्रोल लिकेज जावंक लागले की ते कितें जाता, पेट्रोल चडशे भायर पडटा आनी पेट्रोल मागीर हे जाता वेस्ट जाता चडशे. म्हणून ते इश्यू फक्त रब्बर भितर पिड्यार जाता म्हणून ते प्रॉब्लेम जाता गाडयांक. थोडे म्हणटा मायलेजूय देंवले म्हणून. मायलेजूय देंवता, मागीर पेट्रोल मायलेज म्हणजे कितें, पेट्रोल जशें लिकेज जाल्यार लोकांक दिसता कितें पेट्रोल काबार जाता खाता, पूण तशें लिकेज पेट्रोल चड जाता म्हणून ते हे जाता ते. पूण आजून मेरेन कारींक हो प्रॉब्लेम येवंक ना. 2023 वर्सा पयलींच्यो ज्यो कारी आसात तांकां प्रॉब्लेम येवपाक शकता म्हूण कारीचो मेकॅनिक सांगता. कारीचो मेकॅनिक आमच्या बरोबर आसा, ताका विचारया की आतां कारींक हो प्रॉब्लेम E25 लागून येवपाक लागिल्लो आसा सध्या राज्यांत. सध्या कितें आनी पेट्रोल येयला कांयच प्रॉब्लेम ना नये गाडयांक, पोरण्या गाडयांकूच प्रॉब्लेम आसा. आमकां ते स्टार्टींग प्रॉब्लेम बी जाता मातशें, पूण आजून तेजो 100% आमचे कडेन तुका आन्सर दिवपाक शकना. म्हणजे आतां नव्यो गाडयो म्हणजे खंयच्या साल्या उपरांत सगळे येयले ते 2000 म्हाका BS6 येयल्या न्ही गाडयो, तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हणजे खंयच्या वर्सा उपरांतल्यान म्हणटात? BS6 येयल्या म्हाका 24 येयल्या ते दिसता म्हाका. 23 दिसता. 23 काय 24 कितें अशें येयल्या. ते तेजे फुडले गाडयो आनी तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना, फक्त ओल्ड गाडयांकूच प्रॉब्लेम. हय, एक गाडयांक कार्बोरेटर ना, तांकां इंजेक्टर आसा. इंजेक्टर आसा, सो त्या कार्बोरेटर आनी इंजेक्टर आहा तांकां, पूण आतां ते सगळे सेन्सराचेर चलता न्ही गाडयो, सो तांकां येवचें ना प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.